प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 4थो विस्वोर वोड 24 ते 30 पर्यंत. लूक चॅप्टर 4 वर्सेस 24 to 30. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. त्या फुडें ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या काशा गांवांत मान मेळ्ळोसो ना. आनीक एक सोद तुमकां सांगता, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने देवान सोर्ग धांपून दवरलेलो आनी आख्ख्या गांवांत व्हड भूक पडलेली तेन्ना इस्रायेलांत जायत्यो विधवा आसल्यो. पूण सिदोन मुल्कांतल्या सारेप्ता नगरांतले विधवेक काडून तांतले एकलेय चोरशी देवान एलिजाक धाडूंक ना. तशेंच एलिजेव प्रवादाच्या काळार जायती कोडकार आसली, पूण सिरीच्या नामानांक काडून तांतले एकल्याकूय देवान निथोड करूंक ना. आनी हें आयकून देवस्थानान आसलेली तितली एकदम रागार जाली आनी उठून तांणी ताका नगरा भायर घालो. तांचे नगर बांदलेले आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार जावन ताका सकला शेवटून उडोवंक थंय पर्यंत ती ताका घेवन गेली. पूण सारको तांच्या मदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेलो. प्रितीच्या बाबणीनो आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की जेजू सगल्यो अजाबां मिलाग्री सगळें केल्या उपरांत कापेर्नोवांत आनी दुसऱ्या गांवांनी आपल्या गांवांत नाजारेताक वेता. आनी बाबणीनो नाजारेतान जेजू ल्हान थान व्हड जाल्लो. वय बेतलेहम शारांत ताणें जोल्म घेतलेलो एका गोठा शारांत आनी थंयचोच थान जुजे आनी मोरयेन ताका नाजारेताक हाडलेलो कित्याक तो नाजारेत गांवचो आसलो. आनी थंयचोच थान ल्हान थान जेजू व्हड जाल्लो म्हणटच तो लोक नाजारेताचो ताका वळखतालो जुजे आनी मोरयेचो पूत म्हणून. तो देवाचो पूत म्हणून, तो मेसाय म्हणून हे लोक ताका वळखनासले. पूण जेन्ना तो 30 वर्सां जालो, जोन बातिस्तान ताचो बातीस केलो, तो ओऱ्यान गेलो, थंयसर ताची परिक्षा जाली आनी आतां देवाचें उतर शिकोवपाक आनी देवाची उतराची सजमणी दिवपाक आनी अजामां आनी मिलाग्री करपाक आतां तो भायर सरलो. आतां ताचें नांव गाजलें आनी तो आतां खूब वस्तू करूंक लागलो. पूण जेन्ना तो पोत्तून आतां हें सगळें केल्या उपरांत पोत्तून आपल्या गांवांत येता, नाजारेत गांवांत, लोक नाजारेत गांवाचो ताका फकत एक देवाचो पूत म्हणून वळखतात. ताका जेजू मेसाय वा देवाचो पूत म्हणून ती केन्नाच ताका वळखोंक ना आनी आजून पासून वळखोंक तयार ना. म्हणटच जेजू पळयता की हो लोक फकत अजाबां आनी मिलाग्री पळोवंक सोदता. बाबणीनो आयज आमी जेन्ना खंयसर एका शारांत गेले, हांव थंयसर केन्ना सर्कस आसता, केन्ना एक मॅजीक शो आसता आनी लोक थंयसर पयशे दिता, दूड दिता थंयसर मॅजीक शो पळोवपाक, सर्कस पळोवपाक. तेच भाशेन हो लोक कितें सजमलो की जेजू आतां पोत्तून आपल्या गांवांत येयला आनी थंयसर तो आतां कितें अजाबां करतलो, कितें प्रॅक्टीस करतलो, कितें भायर केलां तें, कितलें ताचें नांव गाजलां तें. आनी एके भाशेन तीं आतां जेजूक फकत पळयतात, फकत थोडे अजाबां आनी मिलाग्री पळोवपाक. कितें कोणाक जेवण मेळटलें, कोणाक थोंट्यांक चलपाक मेळटलें, कुड्ड्यांक दोळे मेळटले आनी भेऱ्यांक कान मेळटले. जे भाशेन जेजून काम केल्लें दुसऱ्या जाग्यार, हें आतां तो लोक आतां पळोवंक सोदता जे जेजू आतां केलां भायर. पूण भाव भयणीनो, नाजारेतचो लोक जेजूचेर भावार्थ दवरूंक सोदिना. आनी जेजू पळयता की भावार्थ दवरिना जाल्यार तांकां कसलोच फायदो जावचो ना. कित्याक भाव भयणीनो, भावार्था वरवीं देव आमकां सगळें दिता. म्हणटच देवान जेजू वरवीं आयज नव्या करारांत सगळें केलां. जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरता, तेन्नाच की आमकां सगळें जें जेजून घडलां तें आमकां फावो जाता. तर कितें घडटा नाजारेत गांवांत? जेन्ना जेजू पळयता की नाजारेतचो लोक, जो लोक तो ल्हान थान व्हड जाल्लो तो लोक आजून ताचेर भावार्थ दवरिना, तो आतां तांकां सांगता, पळा म्हणटा, जेन्ना एलिजा आसलो थंयसर एकलो नामान म्हणून आसलो, ताका तो कडकार आसलो तो. आनी थंयसर
इस्रायल पर्यंतच्यार कसल्याच कोडकारांक कसलीच पेकोणी मेळोंक ना, फकत नामानांक पेकोणी मेळ्ळी आनी एलिजान ताका पेकोणी दिली. तेच भाशेन एक विधवा बायल जी आसली, ते विधवा बायलेक फकत एलिजा पावलो आनी दुसऱ्यांक पावोंक ना. कित्याक? इस्रायली पोरजेचो लोक आसूनय देवा बरोबर एक मानमेंत आसून पासून तो लोक देवाचेर भावार धरिनासलो. म्हणटकीर जेजू त्या नाजरेत लोकांक सांगूंक सोदतालो की देव पडना, तूं इस्रायली पोरजेचो, तूं ज्यू देव वो कितें तो, ताका जाय फकत भावार्थ. आनी भावार्था वरवीं नामानांक पेकोणी मेळ्ळी, भावार्था वरवीं त्या विधवा बायलेक फायदो जालो. आनी तेच भाशेन जेजू ह्या नाजरेत लागूंक सोदतालो, सांगूंक सोदतालो की तुमी म्हजे भावार्थ धरीत जाल्यार हें सगळें जें तुमी अजापां पडोवंक सोदतात तें तुमी पडयतल्यात. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना तांकां अशें सांगलें तांकां एकदम राग येयलो. ते आतां जेजूक मारून उडोवंक सोदताले, ताका दोंगरार व्हेलो उडोवपाक, पूण जेजू थंयसरलो पयस गेलो. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना हें शिवर्तमान आमी आयकता, आमकां कसली शिकवण मेळटा. आमी कितले फाटी सजमना की आमी गोरजेक वेता म्हणून, आमी मिसां आयकता म्हणून, आमी तेर्स करता म्हणून, आमी नवेनां करता म्हणून, आमी फेस्तां करता म्हणून, आमी आमचें देवस्पण करता म्हणून देवान आमकां कितें दिवंक जाय. पूण भाव भयणीनो, जेजून आमकां सारकें स्पश्ट करून सांगलां की जेन्ना आमी ताज्या उतराचेर भावार्थ धरता, जें बरयलेलें उतर पवित्र पुस्तकाचेर, तें उतर आमी पाळटा, तें उतर आमी पवित्र आत्म्या उद्देशी आमी ती सजमणी घेवन ते आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान पाळटा. जें जेजून घडलां, जें जेजून काबार केलां, जें जेजून संपालना खुर्सार, तें आमकां फावो जाता. तर आयज भाव भयणीनो, आमी हो प्रश्न आमकांच विचारुया, खरेपणी आमी देवाचेर भावार्थ धरता काय? आमी जेजूच्या उतराचेर भावार्थ धरता काय? फकत आमी धर्म करता, आमी मागणी करता, खूब वस्तू करता, आनी तेज्या उपरांत आमी चिंतता कित्याक आमचे मागणेक देव आयकना, कित्याक आमचे इतले मागणे करून इतलीं वर्सां आमची परिस्थिती तशीच आसा. हाचें कारण भाव भयणीनो, कित्याक आजून पासून आमकां उतराची सजमणी मेळोंक ना. आमी उतर आयताराच्या आयतारा आयकता, थोडो लोक दिसपट्ट्या जिवितान दिसपट्टे मिसाक वेता, देवाचें उतर आयकता, पयलें वाचप, दुसरें वाचप, शिवर्तमान आयकता, पूण ताजेर कसलोच नियाळ करिना, फकत आयकता एका कानार, दुसऱ्या कानार सोडटा. तर भाव भयणीनो, जेन्ना हें देवाचें उतर आमी आयकता, ताजेर आमी नियाळ करुया. हें उतर पवित्र आत्म्या उद्देशी आमकां सजमणी मेळोवन आमच्या काळजान तें रिगून दवरुया. आनी हें सजमणी घेवन जेन्ना आमी उतर पाळटा, तेन्नाच की आमकां जें जेजून घडलां तें आमच्या जिवितान फावो जातलें. भावार्था वरवीं आमकां सगळें जें जेजून काबार केलां तें आमच्या जिवितान फावो जातलें. आनी आतां आमी एक जैतिवंत जिवीत जियोवपाक पावतले. तर हेंच करपाक भाव भयणीनो, आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.